मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी साबी मांक जाते नामांनी पुकारता जशें मिलाक सायबीन, रुजार सायबीन, काकरुचार सायबीन, नादी. पूण हेचें सगळें व्हडलें टायटल आमी मारी दिलां तें म्हणजे मारिया देव मातेची आवय. हें टायटल दिल्लें बीस साहेबांनी जेन्ना ते सगळे 431 वर्सां एफेसस ह्या शारांत जमा जाल्ले आनी तेणी मारयेक हें टायटल दिल्लें. पूण ही सोमरोमणी जी आमी आज कोत्ता फकत 1970 वर्सां परगोटली. ती परगोटली भाग्यवंत दुसऱ्या पावलोन पाप साहेबान आपले चिटीत आनी ते चिटीत नांव जावन आसतना मारियालीस कुल्तूस ह्या ती चिटीत सांगता खरेंच मारिया एक शुभांग आदी एक भाशेन खुशाल बरीच वस्तोरी कित्याक देवान तिका आपलीच आवय म्हूण वळखून घेतली. पूण हाची मुलां आमकां आदी मेळटात. लोक सांगता की मारिया बेगीन धांवून एलिझाबेथाक भेट घेवंक गेली कित्याक जायत बरी खबर सांगूंक. जेन्ना मारिया एलिझाबेथच्या घरांत भितर सरली तेन्ना एलिझाबेथान अशें म्हणलें आनी म्हज्या सोम्यांची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. ह्या उतरांनी एलिझाबेथ मारिया देवाची आवय म्हूण वळखून घेता. बाबडून आज सगळीं वाचपां पयलें वा दुसरें तिसरें आशिर्वादचे रितीचें वाचपां आमी हें वाचपां आमकां देवाचो आशिर्वाद पळोवंक येता. पयलें वाचप हें वाचपाक आमकां याज्ञिकाचें बेसांव मेळटा आनी हें बेसांव सोरेस्पर इस्रायल पोरचेक आनी आमकां आशिर्वाद दिता. पयले सुवातेर आमकां आमचो सगळो दिसपट्टो ग्रास मेळटलो आनी तशेंच देव आमकां सांबाळटलो म्हूण सांगता. दुसरें बेसांव देव आमचो भरवंसो आमकां सांबाळटलो. तिसरें बेसांव देव आमकां सगळ्यांक खरें जिवीत दिता. हें आमकां मेळटा पयलें वाचपाक. दुसरें वाचपाक पावलो गलेस्कारांक आशिर्वाद दिता. पावलो म्हणटा तुमी सुभागी कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक सोंसान धाडलो आनी सगळ्या लोकांक एकवटायलो. देखून आमी सगळीं बापाक आब्बा म्हणून येता. आमी सगळीं देवाची आपुरबायची भुरगीं. तिसरें वाचपाक सोरेस्पर घोवणाचेर आशिर्वाद घालता. ताका बरी खबर सांगता की बेथलेम शारांत एक बाळक जाला आनी तो बाळक खंय न्हू फकत देवाचो पूत. आनी ही खबर आयकून एक घोवळी हे बाळकाक मेळूंक वेतात. बाबडीनो ही बेसमां हो आशिर्वाद देव आज आमकां दिता. आजच्या दिसा आमी हांगा जमा जाल्या खुशालकायेन मोगान कित्याक आज आमी दोनी सोमरोमणी कोत्ता आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता. देवान एक सादी सिदी वस्तरेक आपली आवय म्हणून विचारून काडली. कित्याक जायत ती सिदी सादी आवय म्हणजे वस्त्र म्हणजे मारिया. तिच्या जिवितांत जायते गूण मेळटात ते आमी आपणावंक येता. पयलें म्हणजे मारियेन देवाचें आपोवणें स्विकारलें. जेन्ना आंग गेब्रियल मारयेक भेट घेवंक येता मारिया तो व्हड घाबरता भियेता. पूण मारिया देवाच्या आपोवण्याक स्विकारता आनी म्हणटा जशें तुवें येवजलां तेंच म्हज्या जिवितांत येवून दी. एके भाशेन मारिया देवाचें आपोवणें स्विकारता आनी एके आख्खें जिवीतभर हें आपोवणें आपल्या जिवितांत जियेता. तिका खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडलें तरी देवाच्या भावाक धरून तें आपलें जिवीत सारता. दुसरे सुवातेर मारयेचें नम्रतायेचें लावीरपायेचें जिवीत
देवान मारी एक आपलीच आवय अशी गुंजून काडलेली. पूण ही आवय सिदी सादें जिवीत सारता. तिचो पती आसलो थंय बारीक मोठें काम करून कुटुंबाची सेवा करतालो आनी मारी आपलेंच काम धाकटुलें काम घरांत करताली. ती खरेंच ल्हानविकायेन भरलेली. तिसरो गूण म्हणजे मारयेन सदांच देवाचे येवजणे प्रमाणे आपले जिवीत सारलें. मी आयकलां आज शुभ होता म्हणा की मारे सगळे जेजूचे कायदे पाळले. मी आयकलां की जेन्ना बालक जेजू 8 दीस आसलो ताका नांव दिलें कायद्या प्रमाणे. तशेंच 40 दीस संपल्या उपरांत ते देव मरांत व्हरून जो वावर जो कायदो आसलो तो पाळलो. मागीर सगळ्या जिवितान मारयेन आपल्या देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. भाव भयणीनो, असले जायते गूण म्हाज्या जिवितांत आसात. ही वस्त एक वेगळे भाशेन भाग्यवंत देवाची आवय. हे गूण आमी आपल्या जिवितांत आपणावंक आमी ह्या मिसा भेटेंत खालतीपणी देवा लागीं मागुया.